सावड्डे ट्रक धनी संघटनेच्या बसकेत वांगड्यांनी खण व्यवसाय सेगीत बंद चालू जाल्ल्यान ट्रक धन्याक व्हड लुकसाण सोंसचें पडटा अशें सांगलें। बरोच तेंप बंद जाल्ले उपरांत ट्रक परतून रस्त्यार हाडपा खातीर दुरुस्ती, देखरेख, परवाने, विमो आनी हेर नेमाक पाळो दिवपाचेर व्हड खर्च जाता। पूण कांय दिसां भितर परतून खणकाम बंद केल्यार हो खर्च लेगीत वसूल जायना। ते भायर सरकारान हाच्या पयलीं ग्रीन टॅक्स आनी हेर कांय करांत सवलती दिवपाचें उतर दिल्लें, पूण ती उतरां आजून चालीक लावंक नात असो आरोप ट्रक धन्यांनी केला। खण व्यवसाय नेमान आनी अखंडपणान चालू दवरचो आनी जाहीर केल्ली कर सवलती बेगोबेग चालीक लावची अशी मागणी संघटनेन केल्या। फुडल्या 15 दिसांत खणकाम पुराय क्षमतेन सुरू जायना जाल्यार आंदोलकांची शिटकावणी ट्रक मालकांनी दिल्या। आज 12-13 वर्ष जाली ह्या सावड्ड्या मतदारसंघ सावड्डे व सावथ गोवा जे मायनिंग आसा हे बंद जाल्ले आसा। लोकांची सामकी परिस्थिती सामकी बिकट येयल्ली आसा आनी आयज हांगा अशें जाला की एवरी टायम जो मायनिंग चालू जाता हे 8 दिसां खातीर 15 दिसां खातीर चलयतात आनी ह्या लोकांक सामके रिणान घालून सामके हेंची हे केल्ले आसा सामके। सो हांव आयज आमी जे सगळे ट्रक ओनर एसोसिएशनाचे अंडर सावड्ड्या हे आमी सगळे ट्रक ओनर हांगा एक जाल्ले आसा। आमी एक डिसायड केल्ले आसा जर हो सरकार जर 8 दीस भितर हे सस्टेनेबल मायनिंग चालू करना आनी आमकां कंटिन्युअस जर काम जर दिना जाल्यार ह्या सगळ्या लोकांनी डिसिजन घेतला आसा आमी खंय तरी आमी प्रोटेस्ट करतले आनी आमी आंदोलनान बसपाचे गरज पडले जाल्यार आमी पणजे येवपाची सगळ्यांनी डिसायड केल्ले आसा। मिटींग जी आज आपयल्ली ती आमी खंय तरी हांगा नॉर्थ गोवाक फूल स्विंग मायनिंग ऑपरेशन स्टार्ट जाल्लें आसा आनी सावथ गोवा आजून एक सुद्दां मायन ऑपरेशन येना। 14 वर्सां लागली गव्हर्मेंटाक ती 14 वर्सां जाली आतां एक सुद्दां मायन ऑपरेशन येना। इन प्रोग्रेस आसा ती फोमेंतोची सद्या एट प्रेजेंट ती चालू जावपाची आसा पूण फोमेंतो चालू करून सफिशंट काम हे दिवपाक शकना सगळ्या लोकांक। किंवा पयर सेजाक हो ई ऑक्शन मटेरियल चालू जाल्लो तर 500 ट्रक चल्ले 500 ट्रक चल्ले जाल्यार आमकां समज 3 दिसांनी आनी 4 दिसांनी जर फोमेंतो ट्रीप 8 किलोमिटर पडटा 8 किलोमिटर आसा ते इतली लागीं डिस्टन्साक आमकां कोता येवपाना जाल्यार आमकां कंपनीन 5000 टिकेट दिवची पडटले कितें तेन्ना हें आमकां खंय तरी परवडना आनी गव्हर्मेंट टॅक्स हो इन्क्रीज करत आसा एवरी इयर। पयर आनी ताणें फिटनेस फी म्हणून एक टॅक्स बसयल्लो आसा 15 वर्सां जाले ते पयली गाडयां 20 वर्सां 15 वर्सांचेच लागलो तो 12 वर्सांचे आनी 13 अशें म्हणटकीर तो फिटनेस फी टॅक्स जो आसा तो खंय तरी एक 15-16 हजार रुपया आसा। असो सगळे टॅक्स जर धरले जाल्यार 60-70 हजारा कडेन टॅक्स येता तेन्ना हांगा 70 हजार लोकांनी जोडूं जायना वर्साक कित्याक हांगा कामूच ना। मायनींग म्हणटा ती एकूय चालू ना। आतां फोमेंतो जातली तेन्ना खबऱ्यो ऑपरेशनां आसा तो म्हणटा जातले पूण ताका इसी तितली ना। तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की खंय तरी आमकां सफिशंट दोनी मायनी ऑप्शन जाल्या जिंदालाची बी ते जागोन ती मायन जिंदालान घेतल्या ती ताणें ऑपरेशनां हाडची आनी सफिशंट जशें लोकांक काम मेळटलें तशें काम दिल्यार बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करचें। कारण टॅक्स आनी भरपाक हांगा लोकां कडेन पयशे ना आनी ह्या फाटीं आतां आमी टॅक्स भरचे ना। आज आमी मिटिंगेक हांगा ठरिल्लें आसा की समज जर तर काम स्टार्ट जालें ना 15 दिसांचो अल्टिमेशन जो आसा तो लोकांनी म्हणून 15 दिसां आमी रावया आतां 15 दीस काम स्टार्ट जावं ना जाल्यार खंय तरी आमकां लास्ट आंदोलनाचो विचार करचो पडटलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकर।